सगळे पदाधिकारी भावानो भयणीनो, आज दोन महात्म्यांचो जन्मदिन आम्ही साजरो करतात. त्यापैकी शास्त्री मूर्ती लहान कीर्ती मोठी असे आम्ही त्यांच्याबद्दल नेहमीच म्हणतो. त्या मनशान जय किसान जय जवान हो नारो दिलो आणि फक्त नारो दिलो तो वगैरे रावलो ना की किसान म्हणजे आमचा जो शेतकरी जो असा त्या शेतकऱ्याक आत्मविश्वास आणि आत्मबळ दिवचे काम केले आणि जवाना प्रती संपूर्ण देशवासियांच्या मध्ये प्रीती प्रेम आणि आदर ताणे सगळ्यांमध्ये निश्चित करून दवरलो. महात्मा गांधीचे जीवन हे तर उघडे पुस्तक आसा. संपूर्ण जगाक ताणे ज्ञान दिले. सत्याचो मार्ग कितें आसचो कसो आसचो ह्या बद्दल मार्गदर्शन केले. अहिंसा केन्ना आणि खंयच्या परिस्थितीत वापरची हे ताणे विश्लेषण करून आमकां सांगले. आज संपूर्ण जग आज महात्मा गांधीचो उदो करता आणि म्हाका तर अशें दिसता की जे आज अनेक जाण म्हजो अमको धर्म म्हणून तो धर्म मोठो म्हणून फुडें सरतात. फंडमेंटलिझम आज सगळ्या धर्मांतल्यान हिंदूंतल्यान क्रिस्तांवांतल्यान मुसलमानांतल्यान सगळे कडेन जाता आणि एकमेकाक कशे वायट संबोधप ह्या संदर्भात जी प्रक्रिया चालू आसा भितरल्यान जगान अशांतता आमकां दिश्टी पडटा. भितरल्यानच कदाचित एखादें दुसरें महायुद्ध पेटूं येता फाल्यां ही परिस्थिती आसा. अशा वेळार गांधीच्या मार्गान आमी फुडें वचप हें खूब म्हत्वाचें. ज्या वेळार जगान संकटां पावली आमच्या भगवद्गीतेन सांगलें आसा ज्या वेळार खंय संकटां उबी येतात जेन्ना धर्म संकटान येता धर्म म्हणजे कितें हिंदू क्रिश्चन मुसलमान न्ही बट एथिकल धर्म आसा तो धर्म जेन्ना संकटान येता तेन्ना खंय इश्वर सकयल गावता एखाद्या अवताराच्या रूपान मानचें पडटा कदाचित आमकां की आमचो महात्मा गांधी तशा स्वरुपाच्या अवतारीत मनीस आसा आणि ह्या फुडें जर नवो धर्म जर कोणी जर जायत स्थापन तर तो धर्म त्यांच्या नावानूच फुडें सरतलो. एक प्रकारे गांधी धर्म होच कदाचित जसो जिजस क्रायस्टच्या नावान धर्म निर्माण जालो, महम्मदच्या नावान धर्म निर्माण जालो, बुद्धच्या नावान धर्म निर्माण जालो तसो गांधीच्या नावान सगळ्यांका एकठांय करपी सर्वसमावेशक अशा स्वरूपाचो धर्म त्याच्या नावान फुडें जावंक शकता. आणि त्यामुळे आम्ही गांधींका नमन करता आसतना गांधीची ही तत्वां आमच्या काळजान ठेवया आणि पुढील वाटचाल करूया. अध्यक्ष बाब गिरीश तेच भशेन म्हजो इश्ट बाब कला सेवा दलाचो जॉयंट सेक्रेटरी बाब शेट्टी सगळे हांगा हाजीर आशिल्ले म्हणजे काँग्रेसाचे कार्यकर्ते. आयज काँग्रेस पक्षाक त्याच बरोबर सबंद जगाक एक व्हडलो दीस जावन आसा. कित्याक जेन्ना 150 वर्सां आदीं महात्मा गांधी जल्मान तर इंडियेक आयलो पूण महात्मा गांधीक देवान निर्माण केलो सबंद जग चेंज करपाक. तो फकत इंडियेचो एक अधिकारी हो फुडारी असो न्ही. जेन्ना तो सावथ आफ्रिका आशिल्ले तांचे इंडिपेंडन्स मेळपाक ताणें मार्गदर्शन दिलें. फुडें पळोवपाक गेल्यार सबंद जगान कितले कितले करून ताजो पुतलो काडलेलो आसा. कित्याक सबंद जगंत आमच्या महात्मा गांधीक मानतात. कित्याक अमेरिकाकूय जाले मार्टिन लुथर आनी तशें जगांनी जाले. हांव व्हिएतनामाक गेल्लो तो होचिमी आयज पर्यंत ताजी स्टॅच्यू लाखांनी लोक ताका पळोवपाक वतात. तेच भशेन आमचो गांधीजी तरी आशिल्लो तेंगे धर्मान ते हें करून दवरतात पूण आमी लासतात. सो तेकाय लाखांनी लोक रिस्पेक्ट दिवपाक सबंद जगाचे येवपाचे. कित्याक ताणें जे डॉक्ट्रीन प्रीच केलें तें ताका माजीन नाशिल्ली. सबंद जगा खातीर ताणें फॉर ह्युमॅनिटी ताणें ही डॉक्ट्रीन ताणें प्रीच केल्लें आसा. तेच बरोबर बाब शास्त्री तोय व्हडलो देशाचो प्रायम मिनिस्टर जावन गेलो. सांगले ते भशेन जय जवान जय किसान आमचे किसान वयर सरचे. आयज आमी पळयल्ले आसात व्हडली हे येवपाची आसा रॅली सुमार 60,000 किसान दिल्ली येवपाचे आसा. बरी बंदोबस्त जाल्ली आसा पुलिसीची. कित्याक ते हॅप्पी ना. जरी तर आमचो देश मुखार वतलो तेन्ना आमच्या महात्मा गांधीची प्रिचींग जी आसा अहिंसा
टॉलरन्स आयज कितें जालां आपूण करता तें सारकें तूं करता तें सारकें ना सो तांणी शिकयलें जरी तो देश सोदतलो तूं करता तें लोकांक मानता तें करून दाखय सो अहिंसा शिकयली टॉलरन्स शिकयलें आनी हें तरी आमी हेजेर मार्गदर्शन करून आमी मुखार गेले जाल्यार आमचो देश एक महान देश जातलो सबंद जगांत आयज आमी पळयल्यार कितें चलता हेट्रेड कोण हिंगा लिंचिंग दुसरे कडेन आनी कितें सगळी फोटींचेर हे आमी मुखार सरलेले आसा तेन्ना हांव मागतां कित्याक महात्मा गांधीन एक दीस म्हणलोलें तो बायबल वाचपी सगळी रिलीजन वाचपी तो आनी ताणें म्हणलें की क्रिस्तांव रिलीजन एकदम बरें पूण क्रिस्तांव जबर न्ही म्हूण ते फॉलो करनाय सारकी सो हें सांगपी मनीस महात्मा गांधी तेन्ना हांव आयज ताका आनी त्याच बरोबर आमच्या शास्त्रीक दोगांयकूय म्हजो मान दिवन हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां देव बरें करूं.